मुखेलमंत्र्यान आपल्या विधानाचेर स्पश्टीकरण दिवपाक जाय. कोण अर्बन नॅक्सलाइट हे तांणी स्पष्ट सांगपाक जाय. जर मुखेलमंत्री एक्टिविस्टांक उद्देशून म्हणटा जाल्यार तांणी स्पष्ट करचें. ना तर कोण अर्बन नॅक्सलाइट तांकां अटक करची अशें एक्टिविस्टांची मागणी आसा. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आमचे एसटी लोक जे आहा पळय ते काचाबूल जाल्ले आसात. क्वेश्चनां करपाक लागला, डिस्कशनां करपाक लागला की बाबा हें चल्लां कित्याक म्हणून. पोर्तुगीज म्हणपाक लागलो, पोर्तुगीज 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 पोर्तुगीज. कोण तो पोर्तुगीज आहा विचारले प्रश्न चीफ मिनिस्टराक. तेन्ना अजून पर्यंत कोण पोर्तुगीज आहा पळय आनी कोणाच्या पोर्तुगीजे बद्दल उलयता तो चीफ मिनिस्टर सांगपाक शकलो ना. आनी आतां तो म्हणटा की नॅक्सलाइट भोंवता म्हणून. बाबा म्हाका विचारपाक जाय खंयचे ते नॅक्सलाइट, कोण ते नॅक्सलाइट ते तुका विचारले. कोण ते नॅक्सलाइट सांगपाची गरज आसा. ते वावुर्लाचे लोक जे रस्त्या खातीर झगडटा ते नॅक्सलाइट, नडकेचे लोक जे आदिवासी लोक रस्त्याक लागून झगडटा ते नॅक्सलाइट, केरीचे लोक जे लायटीक आनी उदकाक लागून उदकाक आनी हेका लागून झगडटा, रस्त्याक लागून झगडटा ते नॅक्सलाइट, बोमाचे लोक जे रोडाक लागून झगडटा ते नॅक्सलाइट. खंयचे लोक नॅक्सलाइट. 2,500 कोटी एसटीचे लोक जे 2,500 कोटी तांकां एलोकेशन जावपाक ना, तेजी चोरी जाता, सरकार चोरी करता म्हणून हे अवेरनेस क्रिएट करूंक वयता ते नॅक्सलाइट. ट्रायबल एरिया नोटिफाय करपाक लागून ते आदिवासी झगडटा ते नॅक्सलाइट. कोण नॅक्सलाइट, खंयचे नॅक्सलाइट, कोण भोंवता. मिटिंगेचे कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजनाच्या बद्दल जे संविधानान बरयल्ले आहा आदिवासी लोकांक हेच्या बद्दल जे अवेरनेस क्रिएट करता हे नॅक्सलाइट. कोण नॅक्सलाइट. पोमुरपाचे लोक नॅक्सलाइट, बाणास्तारीचे लोक नॅक्सलाइट. खंयचे लोक नॅक्सलाइट ते सांगपाची गरज. काजूगट्ट्याचे लोक जे लोक रस्त्याक लागून झगडटा हे नॅक्सलाइट. चीफ मिनिस्टरान व्हेरी क्लियर करचे पडटले कोण नॅक्सलाइट ते. रामाकांत कुंडकर नॅक्सलाइट, प्रतिमा कुतिंगो नॅक्सलाइट, शंकर पोलजी नॅक्सलाइट, शंकर बर्डे नॅक्सलाइट. कोण खंयचे एक्टिविस्ट एनजीओज कोण नॅक्सलाइट आसा हे प्रश्न चिन्ह जाता आनी सीएमान सांगपाची गरज आसा. आनी जरी तर सीएमाक दिसता की हे सगळे जाण नॅक्सलाइट जाल्यार अजून पर्यंत चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर आसलेल्या कारणान सुद्दां होम मिनिस्टर आसून सुद्दां त्या नॅक्सलाइटांक अरेस्ट कित्याक करिना. आज जरी तर गोंयांत नॅक्सलाइट आसा जाल्यार चीफ मिनिस्टर तांकां अरेस्ट कित्याक करिना. हांव चॅलेंज मारून सांगता चीफ मिनिस्टराक, तूं आयदर जे कितें आयज म्हणलां ताजेर तुवें माफी मागपाची पडटली आनी जरी तर माफी मागना जाल्यार सगळे आदिवासी लोक हेंच्यांनी कंडेम करचे पडटले. हे जे कितें स्टेटमेंट तेणी म्हणलां गोंयान जे लिबरेशन दिवपा खातीर वावुर्ल्याचो रामा वेळीप ह्या मनशान, रामा वेळीप हो फ्रिडम फायटर, ह्या फ्रिडम फायटरान आनी सगळ्या गांवच्या लोकांनी वावुर्ल्याच्या लोकांनी तेंच्यांनी एकठांय मेळून तेंच्यांनी जे स्वतंत्र सैनीक लिपताले थंयसर वचून जेन्ना स्वतंत्र झगडटाले तेन्ना ते लोक जे आसा पळय तेंच्यांनी आयज आवाज वयर काडलेलो आसा रस्त्या खातीर. म्हणल्यार हेय फ्रिडम फायटर नॅक्सलाइट. तुमी रोड तांकां दिवंक ना म्हणून ते जंगलांनी रावतात म्हणून ते नॅक्सलाइट. हे सरकारान स्पश्ट करचें. आनी हे नॅक्सलाइट जाल्यार हे नॅक्सल एरियेन तुमकां प्रमोद सावंताक घेवन कॅम्पेन करपाची अधिकार ना. ज्या जाग्याचेर हे एसटी लोक आहात न्हू त्या गांवांनी मरे तूं वच, तूं केन्नाच वचोंक नासतलो. हांव सांगता तुका, चॅलेंज मारता म्हणून तूं तें स्टेटमेंट केलें. इतके मोगी लोक खबर आहा तुका, इतले तेंच्या मनान प्रेम आहा खबर आहा मरे लोकां बद्दल. ना तेंचे कडेन पूण तुका मरे कणगे मागीर आनी कितें गांवठी सान्नां बिन्नां बीन तुका हाडून दितले ते आनी खा म्हणटले. आमी सुद्दां आमच्या दारार येयले कोणाचें ट्रिटमेंट अशें करचें ना. हांवें फेस केलां. हांवें भोगलां तें. जे दिसा तेंच्या घरा कडेन गेलो न्हू, कोण च्या हाडून दिता, कोण बिस्किटी हाडून दिता. कितें रे खरेंच त्या लोकां खातीर मरे कितें तरी करूंक जाय. कित्याक जाणा मरे सीएम तेंच्यांनी मरे केन्नाच मरे आंदोलन करूंक ना, डिमांड करूंक ना म्हाका दिया हें तें कितें म्हणजे आपल्या हक्का खातीर झगडोंक ना. तेंच्यांनी फक्त सांगलां ना रे आमकां रस्तो, ना रे आमकां शाळा, उदीक येयना रे, लायट ना रे आमकां. पूण तुमी तेंचेर केन्नाच विचार करूंक ना. आनी आयज जेन्ना तेंची वोट बँक जी मेजॉरिटी वोट बँक आहा तेंची ती वोट बँक डायवर्ट करपाची तुमकां दिसली आनी तुमकां दिसलें की सत्ता तुमच्या हातींसून स्लीप जावन वयता म्हणून त्या टायमाचेर एसटी आनी एससी समाजाचो उगडास येयलो. आनी हो एसटी आनी एससी समाज लागीं करपाक आमकां एक्टिविस्टांक नक्सलाइट म्हणून टॅग दिलो. दिस इज टोटली रॉंग. सोशल एक्टिविस्टांक अर्बन नॅक्सलाइट एसटी आनी एससीक लागीं घेवपाक जाय. 24चे इलेक्शन लागीं पावल्यार लागीं घेवपाक म्हणजे हेच्या पयलीं ते लागीं करूं नासले. नंबर 1. नंबर 2, आयज मिटिंग जावपाक लागला. गांवांनी मिटिंग जाता. 10-20 एसटी कम्युनिटीची मिटिंग जाता. प्रियोल कॉन्स्टिट्युन्सीन जाता. काल प्रियोल 2 कॉन्स्टिट्युन्सी जाल्या, मार्शलान आनी हेतून बी जाता. काणकोण फूल हेतून जाल्ली आसात, सांखळे जाल्ली आसात, सगळे कडेन जायत आसा. आनी अवेरनेस मिटींग कोण करता? अवेरनेस मिटींग आमीच करता. आनी आमी करतात जाल्यार कोण वयता थंय भोंवता कोण? अवेरनेस करप हें प्रॉब्लेम आसा. नाजाल्यार सांगपाचें कोण तो नॅक्सलाइट, कोण नॅक्सलाइट.
चीफ मिनिस्टराक हांव विचारूंक सोदता अवेरनेस काय आनी दुसरें कोण करिना अवेरनेस करता आमी अवेरनेस करता कॉन्स्टिट्युशनल रायटाचे बद्दल आमी सो आमकां विचारपाक जाय कोण तो नक्सलायट तर गोंयान आहा जाल्यार अरेस्ट करूंक जाय आसलो काय ना ताका अरेस्ट करपाक जाय थ्रेट टू एसटी कम्युनिटी एससी कम्युनिटी हू इज देट नॅक्सलायट आय एम आस्किंग चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट तेणी केला आतां ताका जर दिसता आमी हे नॅक्सलायट म्हणून जाल्यार आमकां पयलीं पुलीस स्टेशनान अरेस्ट करपाक जाय 24 वरां दिला तुका अरेस्ट कर